केल्लो, डिक्लेअर केल्लो, तो नदरे मुखार हाडून हांवें मनाक विचार हाडलो की आमी डायरेक्ट हातून गेल्यार खंय तरी लोकांचे आमचे गोंयकार भावांचे तांचेर अन्याय जावपाक शकचो ना. तर हांवें विचार केलो. तशेंच आमचे जे गांवचे भाव आसात तांचे कडेन हांवें मान्य मांडली की आमी अशें केल्यार कशें कितें. तर सगळ्यांनी म्हाका तेंको दिलो की तूं फुडें चल, आमी तुजे बरोबर आसात. सो जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना म्हाका सगळ्यांनी एक्टिवली सपोर्ट केलो आनी आमकां जे कॅन्डिडेट उरिल्ले आसात तांकां निवडून हाडपाक बरो बरगत असो सपोर्ट केलो. तर आमी येवपा फाटल्यान कारण मेन म्हळ्यार पंचवाडी सारक्या गांवांत उदरगत सोडूच इवन एम्प्लॉयमेंट कांयच ना. खुबशे भुरगे एज्युकेटेड आसात. ते आमचे सर पंचायती येवन म्हणटात सर कितें बारीक तरी फॅक्टरीत कामां व्हरोंक जाय. आमकांय दिसता, म्हाकाय दिसता कितें तरी आमचेर पूण फाटीं उरले आमी. तर हांकां न्याय मेळटलो जाल्यार आमकां खंय तरी वयल्यान सपोर्ट जाय. त्याच बरोबर विजय सरा कडेन जेन्ना उलयल्लो तेन्ना म्हाका तेणें सरळ सांगिल्लें की म्हजो तुका फूल सपोर्ट आसतलो. त्या प्रमाणे आयज आमी सगळे हांगा आयल्यात. The election in Saligaon and Suwedi, because we had a combination of good ideology and good people. That way, the best ideology which can succeed in India is to fight against corruption. But that time BJP was anti-corruption is the best plank. अशें लोकांक खूब जाणांक दिशिल्लें. आम आदमी पार्टी had the best plank. It was an unbeatable plank. But they had no good people. लोक आशिल्ले ते तांकां कांय म्हणल्यार पब्लीक क्रेडिबिलिटी नाशिल्ली. आमच्या लोकांक क्रेडिबिलिटी आहा आनी आमची आयडियोलॉजी आहा ती स्थानीक लोकांक अप्रूव जाता अशी आयडियोलॉजी. एंड वी आर फर्दर ऑन वी स्टँड ट्रू टू अवर वर्ड्स. जे आमी उलयता तें करून दाखयता. अशें तांकां दिसता म्हणून ते जॉइन जाता जाल्यार कित्याक जॉइन जातले? Membership trial will be in all the countries. That you will see. Eventually on 16th of January you will evaluate किंवा विजय सरदेसाय हांच्या ऑफिसांत शापाता उलयता ते हाजे बोकडे काय कितें ते तूं एवेल्युएट करतलो 16 तारखेक. त्या दिसा तूं कर. त्या दिसा तूं कर. पळोवया दाम दोन टार्गेट्स. whoever feels तांचे काळीज जाग्यार तो आमकां जॉइन जाता. आमचे कडच्यान जर चूक घडटा अशी जर दिसता की कोण हे कितें फाल्यां BJPन गेल्ले आहा वो एक काँग्रेसीन जॉइन जावपाचें अशें जर लोकांक डावट दिसता जाल्यार ते जॉइन जावचें ना. यू हॅव टू फेस इट. आमी जर क्रेडिबल आहा जाल्यार लोक आमचे बरोबर येतले. आमीच जर आमची क्रेडिबिलिटी जर डावन आहा तर कोण जॉइन जाता? So your credibility is intact today. That is what is the indication. Why would people who are not related to us, either geographically or constituency by where we have contested, why would they join us? फुडले टार्गेट कितें? फुडले टार्गेट मतदारसंघात खंयचो? फुडले टार्गेट आमचे आहा. आमी 3 सिटांचेर उरचे ना. फॉरवर्ड मरे आमी बॅकवर्ड खंयच्याच मनशान एक कडेन कोणाक असो ब्रॅकेट करूचो करचो न्ही. आनी खंयचोच मतदारसंघ कोणाचो पावपाचें बेस न्ही. हे सगळ्या पक्षांनी दवरूंक जाय. शिवोली म्हणटो एक टायमार बांदोडकराच्या टायमाच्यान आज मेरेन आमचो भाले गेल्लो. आमकां लोक हांसताले. बरें जालें एक खेपे एक म्हणटालें की विलेसांव आनी रिजल्ट हाजे मदीं एक म्हयनो उरलो. तेन्ना आमकां सारकें कळ्ळें कोण कितें उलयता आनी कितले लोक चिंतताले की आमी शिवोली असल्या गांवांत जिखून शकताले. आमकां तशें सारकें काडिल्लें न्ही कोण. तशें नासता तें. जो मनीस क्रेडिबल आहा आनी सिरियस आहा तो मनीस जिखूंक शकता. आनी पक्ष जर सारको आहा म्हाका दिसता गोंयकार आमचे बरोबर रावंक शकता. अस्मिताय दीस म्हणटा तो गोंयकारपणाचें सगळ्यान व्हडलो प्रतीक म्हणटा ओपिनियन पोलाच्यान सुरवात जाली. हो दीस आमी मनोवन आनी हो दीस आमकांच मनोवपाक व्हडलो हक्क आहा अशें म्हाका दिसता. आमकां हक्क आहा कित्याक आमची आयडियोलॉजी क्लियर हाजेरूच आहा. आमची आयडियोलॉजी आनी सगळ्याचेर ना. आमी गोंयकारपणाचेंच उलयता म्हणून अस्मिताय दीस आमी साजरो करप हें आमचें कर्तव्य जाता. सरकारी लेवलाचेर कित्याक प्रॉब्लेम? सरकारी लेवलाचेर तो 50 वर्सां जे 50 वर्सां कंप्लीट जाता
फूल वर्स साजरो करप हो आमचो डिमांड आसलो आज आयच्या हांव सुरवात करता की दिसून भितर डिमांड Meeting will